नमस्कार. सडेतोड नाईक कार्यावळींत तुमकां सगळ्यांक येवकार दितात. स्पर्धात्मक परिक्षांची गोंयच्या भुरग्यांक नसाय कित्याक हो आयच्या आमच्या डिबेटीचो विशय आसा आनी आमचे भितर दोन मानेस्त आसात. तुमची हांव वळख करून दिता. आमचे मदीं आसात दत्तबाब खोलकार, जे एक राजकीय कार्यकर्ते, स्वता इंजिनियर आनी गोंयच्या प्रश्ना कडेन गंभीरतेन पळयतात. हांव तांकां राजकीय पक्षांत आशिल्लो एक विचारवंत अशें म्हणटा. दत्तबाब, तुमकां आमचे कार्यावळीन येवकार दितात. आमचे मदीं आसात डॉक्टर संतोष देसाय. तर संतोष बाब हे एनिमल हजबंड्री आनी वेटनरी सर्विसाचे आदले डायरेक्टर आनी ताजे परस म्हत्वाचें म्हणल्यार कितें, स्पर्धात्मक परिक्षा खातीर भुरग्यांक तयार करपाची जापसालदारकी ताणें घेतल्या आनी 8वी ते 10वी मेरेनच्या भुरग्यां खातीर अशें ते वेगळे वेगळे प्रशिक्षण दित आसात. ह्या चर्चेक आमी प्रवृत्त कित्याक जाले हांगच्यान हांव सुरवात करतां. दत्तबाब खोलकारान गोमंतकार एक लेख बरयल्लो आनी ताणें म्हणिल्लें की पयलीं जो पोस्टमॅन तांकां पत्र दिवपाक येतालो घरा, तो गोंयकार आसतालो. पूण हालीं पळयलें जाल्यार सावंतवाडीच्यान किंवा गोंया भायल्यान लोक येवपाक लागले. सो पोस्टमॅनाचे जे पळय नोकऱ्यो मेळटाले गोंयकारांक त्यो आतां बंद जाल्यात. ताजे नंतर बँकान भितर जर तुमी खंय वचत जाल्यार बँकान भितर आतां भायलीं तोंडां दिसतात. पयलीं सगळीं गोंयकार तोंडां दिसतालीं. इतलेंच न्हय जाल्यार हालींच जवळ जवळ केंद्रीय आस्थापनान जवळ जवळ हालींच 125 जाणांक गोंय सरकाराच्या कांय मंत्र्यांनी अपॉयंटमेंट लेटर्स दिल्ली. 125 जाण उमेदवार आशिल्ले. गजाल अशी की तातूंत भितरले फक्त 2 जाण आशिल्ले. सो गोंयकार भुरगे स्पर्धात्मक परिक्षेक बसनात काय कितें, तांकां ह्या स्पर्धात्मक परिक्षांची नसाय कित्याक, आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें तांणी अशे तरेच्या परिक्षा कडेन फाट केल्ल्यान भायले उमेदवार येवपाक लागल्यात. गोंयांत म्हत्वाची पदां ती हातासपाक लागल्यात. आनी इतलेंच न्हय, हाजे फुडें आनीक 10 वर्सांनी ही जी पळय बँको धरून पळय जी बाकीची आस्थापनां आसात थंय गोंयकार मनीस दिसतोच ना, अशे तरेची एक भिरांत व्यक्त जाता. आनी म्हाका दिसता हांव पयलीं दत्तबाब खोलकारा कडेन वता. तुमी ह्या विशयाचेर मातशें आनीक विस्तारान आमकां सांगचें. आमी गेले राजूबाब काही वर्सां पळयतात की एकंदर गोंयांत ज्यो कितें केंद्रीय सरकारच्या ज्युरिस्डिक्शनान येणाऱ्यो संस्था आसात, बँक्स आसत, पब्लीक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आसत, हाका ज्यो कितें कॉम्पिटिटीव एग्जाम्स किंवा परिक्षा घेतल्यो वता तातूंत जें सिलेक्शन जाता ते सिलेक्शनान गोंयचे भुरगे मातशे फाटीं पडटात. आनी पयलीं इतले प्रकर्शान जाणवो नाशिल्ले. पूण गेले वर्सभर आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर हांणी जे PM रोजगार मेला आयोजीत केले आनी देशभरांत सादारण 10 लाख युवकांक ताजे मार्फत नोकऱ्यो दिवपाचें थारायलें. आतां पर्यंत गेल्या 8-9-10 म्हयन्यांनी सादारण 6.5 लाख भुरग्यांक अपॉयंटमेंट लेटर्स दिल्ली आसा. आनी आमी जेन्ना हातूंत मातशी सखोल चवकशी करता किंवा बारकायेन पळयता तेन्ना लक्षांत येता की गोंया खातीर एक सादारण 550-600 पोस्टांचे अपॉयंटमेंट्स जाले. आनी त्यो अपॉयंटमेंट्स ज्यो जाल्यो तातूंत एग्जामीन फाटीं पडलेल्या क्वॉलिफायींग मार्काक न पाविल्ल्या गोंयचे भुरगे अपयशी ठरलेले आसा. आनी त्यामुळे बऱ्यो बँकेच्यो जॉब्स, पोस्ट एंड टेलिग्राफचे जॉब्स, गोवा शिपयार्ड, MPT आसत किंवा होम डिपार्टमेंट आसत, केंद्राचे सशस्त्र दल आसत, हातूंतले कितलेशेच जॉब्स जे आसा हे गोंयच्या भुरग्यांक मेळूंक पावले ना. आनी म्हणून हो आज म्हाका दिसता राजूबाब हो चिंतेचो विशय जाल्लो आसा की फुडें कशें जातलें. फुडें ह्या सगळ्या इन्स्टिट्युशनांनी गोंयचे मॅन पॉवर किंवा गोंयचे कर्मचारी जे आसा हे उरतले काय कितें. हातूंत भितरले एक दुख्ख गजाल अशी म्हळ्यार गोंयकार तरूण म्हणटात आमकां नोकऱ्यो नात. बेरोजगारीचेर आंकडी देशान भितर गोंयचो क्रमांक वयर येता. आनीक केंद्राच्योय सरकारी नोकऱ्योच न्ही त्यो. अगदी बरोबर आसा. आनी सेक्युअर्ड जॉब तातूंतय भितर तांकां प्रवेश घेवपा खातीर जी पळय कितें मेहनत करची पडटा ती करनात जाल्यार दीस इज समथींग व्हेरी ऑड आनी सिरियस. सखोल हाजेर सिरियस प्रश्न आसा आनी गोंयकारान बसून शांत चित्तान हाजेर विचार करपा सारकी परिस्थिती निर्माण जाल्ली. एक्झॅक्टली. दोतोर संतोष बाब देसाय, तुमी हाजेर कितें भाश्य करशात? ही वस्तुस्थिती आसा. आमचे गोंयचे भुरगे जे आसा ते कॉम्पिटिटीव एग्जामीक बसना. हेची 2-3 कारणां आसूं शकता. एक की अवेरनेस जो जाय हो अवेरनेस आमच्या भुरग्यांक ना अशें म्हाका दिसता. हेचें कारण अशें की हांव पळयतां की 8वी एक उदाहरण तुमकां दिता. बिहार हांव गेल्लो एका म्हाज्या मित्रा कडेन. 8वेक चली शिकताली. तिका विचारलें तूं कितें शिकता? 8वी म्हणपाक हिंदीत विचारलें. क्या बनना चाहती? ती म्हाका सांगपाली
मैं IPS बनना चाहती हूँ. 8वेचे भुरग्याक आठवेचे म्हाका दिसलें हांव कितें वेगळें कितें आयकता कितें किंवा IPS हो कितें वेगळो कितें आनी शॉर्ट फॉर्म बी आसा कितें बिहारान. बरोबर. जेन्ना हांवें पेरंट्सांक विचारलें की अशें कितें 8वेक म्हणून बरोबर आसा आमचो हो कल्चर आसा. म्हणजे हो जो अवेरनेस आसा हो अवेरनेस 8वी 9वी 10वी थंयच्यान सुरू जावपाक जाय. दुसरी गजाल अशी आसा की कॉलेज लेवल सुद्दां भुरग्यांक खबर ना की कितें करपाक जाय. जें तांणी डिसायड करपाचें आसता 10वेक जावं 12वेक. आनी एक गजाल अशी आसा की डॉक्टर आनी इंजिनियर ह्या व्यतिरिक्त आनी कितें जावं शकता किंवा आनी कितें आसा हें आमचे भुरगे एक तरी तांकां अवेरनेस ना. त्या परत हांव म्हणटा की पेरंट्स आसा न्ही पेरंट्साचो अवेरनेस करपाची चड गरज आसा. बरोबर. हे गजाल खरी. जवळ जवळ न्ही एक 30-35 वर्सां पयलीं पेरंट्स हे अशिक्षीत आसताले. बरोबर. आतांचे जनरेशन पेरंट्साचे शिक्षीत सुशिक्षीत वर्ग एटलिस्ट तातूंतल्या बहुसंख्य लोकांनी 12वी पास जाल्यार डिग्री घेतल्या तांकांय खबर नासत. हे शॉकिंग न्ही. शॉकिंग. कारण हेचें एक उदाहरण आतां आसा तुमी आतां बँकेचें उलयता ऑलमोस्ट रफली अरावंड 760 एंड ऑड ब्रांचीस आसा नॅशनलायज बँकाच्या इन गोवा. आनी तुमी फक्त जर एक उदाहरण घेतलें जाल्यार स्टेट बँक ऑफ इंडिया अरावंड 112 to 130 ब्रांचीस आसा. 500 क्लार्क आनी 400 ऑफिसर्स आसा. आउट ऑफ 400 ऑफिसर्स हार्डली 25 गोवन्स आनी 50 क्लार्क्स आर गोवन. रेस्ट ऑल. आतां आमी अशें म्हणटात की आमचे गोंयचे भुरगे हुशार ना काय कितें. अवर बॉयज आर इंटेलिजंट्स. अवर आमचे भुरगे जे आसा ते इंटेलिजंट आसा पूण परिक्षेक जे बसपा जाय ते सातत्य जाय अभ्यास करून परिक्षेक बसपा जाय हें ते अजून विसरलेले आसा अशें म्हाका दिसता. आनी कारण 2 वर्सां पयलीं एक स्टेट बँकेचे लागले 450 पोस्ट आशिल्ल्यो आनी म्हाजे कडेन काही पेरंट्स येताले आनी काही भुरगे येताले. तांकां जेन्ना विचारलें हांवें की फॉर्म तुमी भरला ते म्हणजे परिक्षेक बसपा जाय ना. हय परीक्षेक बसपा जाय. यू वील गेट ऑन युअर ओन मॅरिट्स म्हटलें आनी कांयच थंय प्रश्न ना. परिक्षे शिवाय जायना. तेणें म्हाका प्रश्न केलो. सो आय वॉज शॉक. MCOM जाल्लो भुरगो विचारता की परिक्षे शिवाय जायना. सो देन आय थॉट दॅट येस आमकां कितें तरी करपा जाय. व्हेरी नायस. हांव येता देसाय बाब तुमचे कडेन. दत्ता तुका एक पिक्युलियर एक सिच्युएशन सांगता. गोंय जेन्ना मुक्त जालें न्ही तेन्ना सगळ्यो ब्रँचीस आयल्यो. विशेशतः सगळ्यान पयलीं हांगा आयली स्टेट बँक मागीर आयली बँक ऑफ इंडिया. तांणी कशें लोकांक घेतलें तें जाण तूं. ज्या लोकांनी बँकेन बरी व्हडले रकमेची फिक्स डिपॉझीट घातली मडगांव बिळगांव सगळी हय ताका लागून लोक दिसताले. हय पूण आतां हो जो पळय प्रश्न आसा कॉम्पिटिटीव एग्जाम्स. सो खंयच्याय बऱ्या क्षेत्रांत सेक्युअर बरे जॉब जाय जाल्यार कॉम्पिटिटीव एग्जामीची तयारी करपाकूच जाय न्ही. सो ताजे खातीर प्रशिक्षण ही आतां पार्श्वभूमी तयार कशी करप गोंयांत. राजूबाब कशें आसा की बेजिकली पळोवंक गेले जाल्यार कॉम्पिटिटीव एग्जाम्स ह्यो तरेतरेच्यो आसता. पूण सगळ्यान प्रतिश्ठीत म्हणजे UPSC. कारण UPSC मार्फत देशांतले प्रतिश्ठीत IAS ऑफिसर्स जे आसा हे UPSC एग्जामी मार्फत पास जावन वतात. आतां गोंय म्हणून आमी जर गोवा स्टेटचो विचार केलो जाल्यार गोंयचो एक भुरगो आशुतोष तेली हो 2001 साल म्हणजे तेन्नाचो सुप्रिटेंडंट ऑफ पुलीस आपा तेली हांचो चलो. हो आशुतोष तेली स्वताच्या ताकतीचेर घरचे गायडन्स आसत 2001 IAS परीक्षा पास जालो आनी आज राजस्थान सरकारान एक वरिश्ठ अधिकारी म्हणून काम करता. ताजे नंतर गोंयच्या सिस्टमीनसून तयार जाल्लो गेल्या 22 वर्सांक एकूय भुरगो IAS एग्जामीक पास जालो. ही शोकांतीक आसा. आनी म्हणून कशें आसा की कॉम्पिटिटीव एग्जामी सगळ्यान प्रतिश्ठीत खंयची तर UPSC. बट ताजे सकयल वेगळे वेगळे स्टेट गव्हर्मेंटच्यो आमची GPSC परीक्षा आसा. आनी आतां तर आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी जाहीर केल्लें आसा की फुडल्यो एकंदर सगळ्यो ज्यो सरकाराच्यो नोकऱ्यो आसा A, B, C कॅटेगरीच्यो म्हणजे ड्रायव्हर आनी पिवन पसून सुद्दां जी नोकरी आसा ताजे खातीर लेखी परीक्षा हो निकश आसतलो. गुड. हो निकश आसतलो. म्हणजे आतां पर्यंत जी सिस्टम आशिल्ली की त्यो झेरॉक्स कॉपी घेवन पालक भोंवतात स्टुडंट भोंवतात उमेदवार भोंवतात. जशें म्हाका एका बँकेच्या अधिकाऱ्यान सांगलें जो त्या परीक्षेच्या सगळ्या त्या प्रोसेसान आशिल्लो तो म्हणटालो दत्ताबाब कितें सांगू म्हणटालो आपल्याक वायट दिसता सांगपाक. तर म्हणटालो गोंयचे भुरगे जे आयिल्ले परीक्षेक बशिल्ले 3 वरांचो पेपर अर्द वर पाऊण वर जायना फुडें भुरगे म्हणटालो चलूंक लागतात भायर पेपर दिवन. मागीर तांकां पडलेलेच ना. कोणे तरी दुसऱ्यान सांगल्या म्हणून ते परीक्षेक घेवन बसतात. म्हाका एक सांगात बरोबर हो मुद्दो म्हाका एक सांगात अशे तरेची एक कल्पना ह्या भुरग्यां मदीं आसा काय कितें की आमी जें कितें शिकल्यात अजून पर्यंत
डिग्री मेरेन तेच कितें तरी प्रश्न हातून आसतले. हय, तांकां कॉम्पिटिटीव एग्जाम हय कितें आसता हें चड जाणांक खबर ना. कारण कॉम्पिटिटीव एग्जाम्स आनी तुमची बोर्ड एग्जाम हे टोटली डिफरंट. थंय कदाचित तुमकां 80-90% मार्क पडटले, पूण हांगा एप्लिकेशन तुमी जें वाचून कॉम्प्रिहेन्शन आसता तुमी वाचून तेचें लक्षांत घेवन तुमचें सोल्युशन दिवपाक जाय. न्युमेरिकल एबिलिटी, वर्बल अशे बरेचशे ज्यो गोश्टी जनरल नॉलेज आनी एप्टिट्यूड टेस्ट इम्पॉर्टंट आसा. आज मुख्य म्हणजे वाचन संस्कृती आसा ती खूब कमी जाल्ली आसा. कारण करंट पेपर्स सुद्दां जे जाय वाचपाक जाय ते जायना. वर्तमानपत्रां वाचप जायना. कारण हो आनी पयर हांवें एक बरोच वर्तमानपत्रां कित्याक वाचचीं हाचे संदर्भात वर्तमानपत्राच्या मालकांनी एकठांय जावन एक चळवळ सुरू केल्या, वर्तमानपत्र वाचात. तो कितें म्हणटा, तरूण भुरगे जे पळय आसात ते चडांत चड सद्या मोबायलाचेर आसतात. आनी मोबायल आनी डिजिटल प्लॅटफॉर्म जे आसात पळय न्ही ती तात्पुरती तितले करतात, ते लक्षांत तुका घट उरना. बरोबर. वेरेज ते म्हणटात की तूं पेपर हातान घेवन जेन्ना वाचता तें तुज्या मेंदून भितर ते स्ट्रायक जाता ताका आनी थंय तें घट जावन उरता. बरोबर. म्हणजे दोन तरेचे पळय, डिजिटल प्लॅटफॉर्माचेर माहिती फक्त वयर वयर घेवन तितल्या पुरतें समजून घेवप आनी वर्तमानपत्रांत तें पळय कितें आत्मसात करता सारकें उरप तकलें. अगदी बरोबर. सो तुवें तेंच म्हणटा न्ही, कारण तुज्या ते पेपरान तुवें जेन्ना लेख बरयल्लो तें आयिल्लें की वर्तमानपत्रां वाचात. बरोबर आसा. अवेरनस जी आसा, करंट इव्हेंट्स विशेषतः, बरोबर, कारण जॉग्राफी आसत, हिस्ट्री आसत, करंट इव्हेंट्स ह्यो सगळ्यो गोश्टी, स्पोर्ट्स, एक्झॅक्टली. आमी वर्तमानपत्र पयलीं वाचताले, आमी डायरेक्ट शेवटच्या पेजीर वताले. कित्याक शेवटच्या पेजीर सगळे स्पोर्ट्स आसता. करेक्ट. पूण आतां कशें जाल्लें आसा, आतांचे नवीन भुरगे जे आसा, नवीन भुरग्यांक ह्या बाबतींत गायडन्स दिवन एक सादारण म्हाका दिसता सिस्टम ह्या एक 3-4 फॅक्टर्स आसा ह्या कॉम्पिटिटीव परिक्षेन, आनी तांचो रोल इम्पॉर्टंट आसा राजूबा. एक म्हणजे तो जो उमेदवार किंवा स्टुडंट हाचे पसून जर सुरवात केली जाल्यार दोतोरान जशें म्हणलां की सादारण 12वी पसून ताची तयारी सुरू जावंक जाय आनी मानसिकता बदलूंक जाय. कॉम्पिटिशन म्हणजे कितें आनी तातूंत कितें आसता, सिलेबस कितें आसता, कारण इट इज लॉट ऑफ सेल्फ स्टडी. दोतोर संतोष देसाय बाब, तुमी ह्या क्षेत्रांत भितर काम करतात. आतां दत्तभवन जो प्रश्न उपस्थित केला हांव तुमचे कडेन तेच प्रश्नाचेर उलोवंक सोदतां. तें अशें की 8वेच्यान जर भुरग्यां मदीं जागृताय जावपाक जाय जाल्यार नक्की शाळांचो रोल कितें? म्हाका दिसता की ऑलरेडी गव्हर्मेंटानू एक्शन घेतलेली आसा आनी म्हाजे म्हायती प्रमाण तांणी एक MOU केल्लो अंतरंग फावंडेशन, अध्ययन फावंडेशन हांचे कडेन, आनी 9वी ते 10वी ह्या भुरग्यांक त्यांनी सेल्फ असेस करचें ही पुस्तिका दाखोवपात तुमी. आनी हे सगळ्या स्कुलांत म्हाजे म्हायती प्रमाण दिल्ली आसा, कारण कांय स्कुलांनी हांव गेलां, आनी इंडिविज्युअली प्रत्येक भुरग्यान बरोवपाची आसा. आनी तातूंत एप्टिट्यूड टेस्ट म्हणजे त्या भुरग्याक खंयच्या विशयांत इंट्रस्ट आसा अशें तेणें 9वेक लागलें की तीन इंट्रस्ट दाखोवपाचे आनी शॉर्ट लिस्ट बाय 10th 2 विशय, आनी बाय द टायम तो 11वी जाल्या उपरांत एक खंयचो तरी फायनल करतलो. असो हो प्रयोग आसा आनी हो म्हाका दिसता उत्तम आसा. आनी हाच्या खातीर इम्प्लिमेंटेशन जाता, ताचेर इम्प्लिमेंटेशन जाता की ना हें हांव उलोवंक शकना. हेचें कारण अशें की हांवें ज्या स्कुलांनी हांव गेलां थंय फक्त म्हाका एका स्कुलांत दिसलें की तें इंडिविज्युअली सगळें भरलेलें आसा. बाकीच्या स्कुलांनी कांय म्हाका सांगूं ना की अशें हें चालू आसा. काय बरो टॉपीक, उत्तम आसा. हें खरें म्हळ्यार शिक्षण पळय जे आमचो अभ्यासक्रम म्हणून आसा ताचे भायर वचून बरोबर नवो नागरीक किंवा विद्यार्थी घडोवपाची जो प्रोसेस आसा तो खरें म्हळ्यार करिक्युलमाचे भायर सुरू जाता. म्हणून अशी कितलीशीं हांवें पळयलां भायर आमच्या गोंया भायर कशे तरेन कॉम्पिटिटीव स्पिरीट आसता भुरग्यांक तयार करप. गोंयच्या शाळांतली क्षमता ही कमी पडटा अशें म्हणटात तुमी? शाळांची क्षमता कमी अशें म्हणना हांव. म्हाका अशें दिसता की तांकां बरीचशीं कामां शिक्षणा व्यतिरिक्त दिलीं गेलीं वता अशें आसूं शकता. ताका लागून टिचर एक ओवरलोड आसूं शकता. दुसरे काही जे इव्हेंट्स जे आसता की आमकां तो प्रोग्राम करपाचो आनी फोटो धाडपाचे, रेकॉर्डां जाय बरोबर आसा, पूण तो केवळ इव्हेंट उरपा जायना. बरेचशे गोश्टी आसा वी आर मोर इंट्रस्टेड इन सेंडींग अ फोटोग्राफ रादर दॅन तेचें आउटकम कितें आसा पळोवपाक. आनी म्हाका दिसता हातून अशें जाता की टिचरांक इतले, कारण विदीन द फ्रेमवर्क जितले पिरियड्स आसा तातूंतल्यान तेणी हें करपा जाय. ते म्हणटा टायम पावना. आय हॅव डिस्कस वीथ सम टीचर. ताचे खातीर असो विचार केलो जाय. 5 मिनटां लागतात. हय दत्त बाब, तूं गव्हर्मेंटान वेगवेगळ्या पोझिशनान काम केलां, राजकीय पक्षांतलें तुजें स्थान खूब म्हत्वाचें आसा. केन्ना तुका संदी मेळ्ळ्या की शिक्षण मंत्र्या कडेन उलोवपाक किंवा सरकारांतले पळय जे मेन अशे लोक आसा तांकां की
अशे तरेचे उपक्रम शाळांनी जावपाक जाय. राजू बाब, हांगा कशें आसा की कॉम्पिटिटीव एग्जाम्स इज इन वन प्लेस आनी एज्युकेशनल सिस्टम शाळेचो करिक्युलम आनी एकाडेमीक सगळो विशय बरोबर. ही दुसरी बाजू आसा. एखाद्या NGO कडेन कॉलॅबोरेशन करून हो विशय जावंक शकना. म्हणजे हांव काही राज्यांचो अभ्यास करतालो. उदाहरणार्थ गुजरातान तांणी कितें केलां, गुजरातचे जास्तीत जास्त IAS ऑफिसर्स, जास्तीत जास्त IPS ऑफिसर्स जावंक जाय म्हणून तांणी गुजरात युनिव्हर्सिटी ऑफ टेक्नॉलॉजी आसा, त्यामुळे अशा सगळ्या भुरग्यांची स्क्रिनींग टेस्ट घेवन तांकां थंय व्हरतात, टेक्नॉलॉजी युनिव्हर्सिटी कडेन जॉयन करतात आनी टोटल IAS खातीर तांचें ट्रेनिंग जाता. आणि त्यामुळे भुरगो तयार जाता, एक ना, दोन ना, तीनदा बसून तो भितर घुसता. आज आमी पळयता 28 वर्साचो IAS ऑफिसर, आमकां कौतूक दिसता, कारण ताजी जी तयारी आसा, परिश्रम आसा, ताका 5, 6, 7 वर्सां लागतात. बरोबर. आमच्या सायडीचे महाराष्ट्रान वच, महाराष्ट्रान पुणा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनांनी सावित्रीबाई फुले युनिव्हर्सिटी हांकां अधिकार दिल्लो आसा. IAS IPS ट्रेनिंग करपा खातीर तांणी कोचिंग थंय घेतात, महाराष्ट्रांतल्या भुरग्यांक कोचिंग दितात. आनी तशाच पद्दतीन गोंयान सुद्दां सरकारी आसत, निम सरकारी आसत, कॉर्पोरेशन आसत किंवा गोवा युनिव्हर्सिटी आसत, आनी ह्या बाबतीन लक्ष घालूंक जाय आनी एक प्लॅनिंग करूंक जाय की बाबा एक 5 वर्साचो पिरियड किंवा 7 वर्साच्या पिरियडा नंतर गोंयचे आमकां एक 5 भुरगे IPS आमी करतले. गुजरातान तर ते स्टायपेंड दितात. जे भुरगे IPS जातले किंवा IAS जावंक सोदतात तांकां स्टायपेंड मेळटा. स्कीम आसा गव्हर्मेंटाची जांकां, कारण कशें आसा प्रायवेट मध्यम वर्गीयांक इट इज व्हेरी एक्सपेन्सीव अफेअर. म्हणजे खूब मोठ्या प्रमाणात खर्च करचे पडटा पयशे. यश मेळटलें काय ना तें मागीर कळटा, पूण प्रायवेट कोचिंग घेवप, एक्सपर्टायज ती कोचिंग घेवप, ताका लाखांनी रुपया खर्च करचे पडटा. आनी म्हणून म्हाका दिसता गोंयचे कॉर्पोरेट सेक्टर आसत किंवा NGO आसत हांणी सुद्दां हातूंत लक्ष घालून एक आमकां स्वाभिमान गोंयकारांक हो एक चॅलेंज आसा. बरोबर बरोबर. कारण आशुतोष पेडणेकर 2001 पोरूच्या वर्सा सुद्दां एक महिला IAS जाल्या, पूण ती गोंयच्या सिस्टमीनसून, एज्युकेशनल सिस्टमीनसून बाय बर्थ येवन ना फुडें. हांव मूळ गोंयकार म्हणिना, ती चली मनीस जाल्या, फूल क्रेडीट गोज टू हर, पूण गोंयच्या सिस्टमीचो प्रॉडक्ट न्हय तो. बरोबर. गोंयच्या सिस्टमीचो प्रॉडक्ट पळयतना आज आमी 2001चोच कॅन्डिडेट एकटोच पळयतात. आनी म्हणून इट स्टार्ट्स फ्रॉम देर. सिस्टम जी आहा ती पॅरलल सिस्टम ही वर्कआउट करचीच पडटली, नाल्यार आमी सगळ्या बाबतीन फाल्यां GPSCच्यो परीक्षा आसत, पयर DYSPची परीक्षा जाली, तुमच्या पेपरान सुद्दां आंकडेवारी आयली सारकें, कितल्या भुरग्यांनी एप्लाय केले, कितले भुरगे एग्जामीक बसले. गोवा गव्हर्मेंटान एक अशीच एग्जाम घेतिल्ली, सगळे भुरगे फेल. सेल टॅक्स ऑफिसर्स एक्झॅक्टली परिकर CM आसतना एक्झॅक्टली सगळे भुरगे फेल जाल्ले सेल टॅक्स ऑफिसर. एक्झॅक्टली. इतले कच्चे आसा काय कितें आमचे भुरगे. ज्या गोंयान रघुनाथ माशेलकार बाब आसत किंवा PG काकोडकर सारके आसत, स्टेट बँकेचे चेअरमॅन दिले, किंवा आमचो अरविंद बाब भाटेकर आसत, किंवा आमचे अनिल काकोडकर आसत सायंटिस्ट, अशे मोठे व्यक्तिमत्व ज्या आमच्या मातयेनसून वयर आयली आनी नांव कमयलें, त्या गोंयान आज इंटलेक्च्युअल लेवल किंवा भुरग्यां मदली लेवल जी आसा, दर्जो जो आसा, इतलो सकयल वचून ना. डॉक्टर संतोष देसाय, तुमी 8वी ते 10वी मेरेन अशे तरेची ट्रेनिंग घेतात. आमच्या भुरग्यां मदीं ती एक झील आसा काय ना? ना, म्हाका अशें दिसता की भुरगीं इंटेलिजंट आसा, मुख्य आसा तो अवेरनेस ना. आनी हांव 8वी म्हाज्या अशें मनांत आयलें की 8वी 9वीच्यानूच कित्याक जाल्यार हें जें पोर्शन सगळें आसा, हिस्ट्री, जॉग्राफी, मॅथ्स, बेसीक जें कितें आसा तें 8वीच्यान सुरू जाता. आनी थंयच्यान जर तांकां अवेरनस हाडलो जायत जाल्यार तेंची तयारी थंयच्यान सुरू जातली. ताचे खातीर 8वी 9वी 10वी हायर सेकंडरी आनी कॉलेजींनी वचून हो अवेरनेस करता. त्या उपरांत तुमी कॉलेजीक? हय, कॉलेजींत वता. हांव हायर सेकंडरी वता, कॉलेजींनी वता. ऑलमोस्ट आय हॅव कवर्ड ऑल टुगेदर मोर दॅन 33 इन्स्टिट्यूशन आनी मोर दॅन 2000 स्टुडंट्स रिसेंटली स्टार्ट केला. कारण हो अवेरनेस जाल्या उपरांत कळटलें कितें करपा जाय, कित्याक 8वेच्यान. हांव सदांच सांगता तांकां, कारण हें सगळें बेसीक जें आसता तें बेसीक जर तुमचें जर पक्कें आसत जाल्यार तुमकां कॉम्पिटिटीव एग्जामीक प्रश्न येना. हांव तुमकां अशें म्हणन की अशे तरेचो उपक्रम, तुमी रावतात फोंड्या, हय, अशे तरेचे उपक्रम सगळे तालुक्यांनी कित्याक जायना? आतां पळय, तुमी गव्हर्मेंटांतल्यान निवृत्त जाल्यार तुमकां दिसलें अशें कितें तरी करचें ताजो फायदो समाजाक जाता. हय, हेचें कारण अशें की हांव हॅव इंटरव्यूड मोर दॅन 1000 कॅन्डिडेट्स आनी इन गव्हर्मेंट सर्वीस, कारण ते कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसर येताले
आनी इवन PG इंजिनियर सुद्दां येताले आनी ताका तेन्ना विचारतालो हांव कांय प्रश्न तर म्हाका दिसलें की दे हॅव अ डिग्री पूण तांकां बेसिक्स हें कांय ना आनी जेन्ना कॉम्पिटिटीव एग्जाम येता ते म्हणल्यार ना कॉम्पिटिटीव एग्जाम आनी कितें बसपाचें सो कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस कॉन्ट्रॅक्ट फॉर क्लार्क आनी स्विपर सुद्दां पोस्ट ग्रॅज्युएट येताले इंजिनियर्स येताले ताका लागून म्हाका अशें दिसलें कितें तें करपा जाय कितें तें करपा जाल्यार वाय नॉट मी बूल अटेंडंटाक सुद्दां ग्रॅज्युएट एक बूल अटेंडंटाक एक डिप्लोमा इंजिनियर आयलो आनी ताका विचारलें हांवें कित्याक तूं ह्या कित्याक आयला पोस्टाक कित्याक म्हणल्यार म्हाका सुसेगाद रावपा जाय ही वॉज वर्किंग इन अ फार्मास्युटिकल कंपनी म्हणजे तुजें टॅक्निकल नॉलेज आसा तें वेस्ट जाता आनी ताका हांवें मागीर ऑप्शन्स दिले की अश्यो अश्यो परीक्षा आसा त्यो परीक्षा जर तुवें दिल्यो जाल्यार तुका यू वील गेट अ गूड जॉब कोणाक सांगपाची गरज ना हो जो आमचो समज आसा पेरंट्सांचो आनी भुरग्यांचो की एग्जाम दिवन जॉब मेळूंक शकता हो खंय तरी हो विश्वास जो आसा तो विश्वास तांकां दिवपा जाय आनी तो आमी दितले जायत जाल्यार म्हाका तो अवेरनेस हो स्कूल लेवल पासून सुरू करपा जाय तो आतां ताणीच म्हणलें की एक तर टिचरांक वेगवेगळ्या कामांनी घुस्पावन दवरतात ताका लागून अशे तरेचे उपक्रम फुडें चलोवपाक जी टिचरां कडल्यान जबाबदारी आशिल्ली ती तांचे कडेन जायना पेरंट्स आनी टिचर्स स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन आनी तिगूय जाणांनी मेळून हें आव्हान स्विकारपा जाय अशें दिसना कारण पेरंट्सूय आसा बरोबर आसा गोंयान एक जी राजूबाब एज्युकेशन सिस्टम आसा आमची एडेड स्कूल्स गव्हर्मेंट स्कूल्स आनी एकंदर प्रायमरी एज्युकेशन प्लस नवीन NEP पॉलिसी आता ती इम्प्लिमेंट एडेड स्कूल म्हणटे व्हडलें एक प्रकार हें गोंयानूच आहा गोंया भायर खंयच म्हणजे सरकार पयशे दिता टिचरांक पयशे दिता शाळा चलोवपाक पयशे दिता सरकाराचो कंट्रोल तांचेर कंट्रोल काय नाही बी दोनूय गोश्टी म्हणटकूच हें जर सगळें पळयलें जाल्यार हाका लागणारी यंत्रणा ही इश्कॉलाच्या त्या सद्याच्या सेटअपांसून उबी रावपाक खूब डिफिकल्ट आसा आनी म्हणून दोतोरान जशें म्हणलें तातूंत स्टुडंटाचो एक उमेदवार जे आहा तांची अवेरनस इम्पॉर्टंट आसा आनी विशेशता पेरंट्स बिहारचो जो इन्सिडंट सांगलो आय एम रियली सरप्रायज 8वेंतले भुरगे ताका सांगता आय वॉन्ट टू बिकम ए IPS ऑफिसर काय बरें न्ही कल्पना क्रेडीट कोणाक वता पेरंट्सांक वता न्ही बरे संस्कार दिले आनी म्हणून कितें आसा गोंयचे जे आमचे पालक आसा ह्या पालकांनी सुद्दां आपलो मायंडसेट किंवा जी मानसिकता आसा हातूंत बदल करूंक जाय बरोबर हांव काही वर्सां पब्लीक लायफान किंवा राजकारणान काम केल्ल्या मुळे हांवें पळयल्लें आसा की ताज्यो त्या कॉल लेटर जी येतात इंटरव्यू किंवा रिटन एग्जामीचे जी कागदां आसता ती कागदाच्यो एक इन मास झेरॉक्स काडप आनी वाटीत भोंविल्ले सारके पालक भोंवतात म्हजे कडेन एक रिटायर्ड बँक ऑफिसर एक दीस आयलो आनी रडू लागलो हांव जेन्ना ते गव्हर्मेंट हातूंत बसतालो डेप्युटी चेअरमॅन प्लॅनिंग बोर्डाचो थंय बसतालो थंय अपॉयंटमेंट घेवन आयलो आनी ही स्टार्टेड वेपींग हांवें म्हणलें कितें जालां तर म्हणालो 33 वर्साचो चलो घरा कडेन आसा तो म्हणटा की तूं आयुश्यभर बँकेन तुवें मजा मारली आपल्याक एक सादें गव्हर्मेंटाचो जॉबूय तूं दिवंक शकना काय आनी प्रायवेट नोकरी करपाक तयार ना म्हणला आतां कितें म्हणपाचें हाका सो बेजिकली पेरंट्स प्ले ए व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल भुरग्याक एम्बिशन दिवप दाखोवप ताका व्हिडियो दाखोवप आज बरे बरे IPS IAS अधिकारी जे आसा दे हॅव बिकम आयकॉन्स आयकॉन मॉडेल्स जाल्ले आसा आनी तरणाट्यांक दिसता की आपुणूय ताजे सारको जावं किरण बेदी पळय न्ही एक्झॅक्टली कशें काम केलें शी वॉज आयकॉन IPS आयकॉन बायलांक आज सुद्दां तिचे पसून प्रेरणा मेळटा सारकें आनी म्हणून पेरंट्सांनी समज अशा पद्दतीचे व्हिडियोज दाखयले तो जो गेम्स खेळटा त्या जाग्यार समज ताच्या 8वेन 9वेन 10वेन एम्बिशियस केलो ताका नायस व्हेरी नायस जाल्यार दे कॅन डू ए व्हेरी बीग वर्क इन दीस डायरेक्शन सर हो तुमचो मुद्दो सामको बरोबर आसा हाचे खातीर हांवें कितें केलां हांव स्टुडंट्सांक सांगता तुमकां कितें जावपा जाय आनी जे मोटिवेशनल व्हिडियो आसा ते स्पेशली ड्युरींग कोरोना हांव ते धाडटालो तांकां आनी अशे म्हाका 2-3 इन्सिडंट जाले की ताणें कॉलेज सोडलेलें ताणें म्हाका पयर एका पेरंटान सांगलें की ही हॅज कंप्लिटेड हीज डिग्री व्हेरी गूड आनी मोटिवेशनल हो सगळें हांव UPSC धाडटालो IPS IAS सगळें धाडटालो आनी स्पेशली फ्रॉम UP बिहार आनी महाराष्ट्र बरोबर एडजस्टमेंट कर्नाटकाच्या गूड व्हिडियोज आसा गूड व्हिडियोज आनी म्हाका म्हणजे तातूंत हें पळय दोतोर ताजे फॉलोवर्स कितले आसता म्हणजे लायक्स ताका कितले आसता मिलियन्स म्हणजे खरेंच दे आर क्वायट पॉप्युलर दीस फिगर्स IAS IPS येस सो तुमी आतां म्हणलें तशें की पयली गजाल आमकां तांकां मार्गदर्शन जाय तें मार्गदर्शन मेळना पूर्व तयारी करपाक जाय ती पूर्व तयारी करपाक मेळना अशे वेळार दत्त गव्हर्मेंट कितें करूं शकतलें एक अशे तरेन की आतां हांचे सारको एक मनीस आसा जो स्वता हे उपक्रम आपल्या खाजगी लेवलाचेर चलयता अशे तरेचे सगळे तालुक्यांनी लोक काडून तांचो एक ग्रूप तयार करून तांकां मोटिवेशनल कामांक तांकां लावप अगदी बरोबर पयशे खर्च करपाची कांय गरज ना म्हाका दिसता एक लिडरशिपी भितर एक नेतृत्व गूण हे पळय जे आसात
तांकां फुडें काडल्या पुरो न्ही कितें निमाणें अशे जे काही प्रोफेशनल्स आसा आनी आनी स्कुलाक हें करप कंपल्सरी करप की तांचो ट्रॅव्हलिंग तुमी दियात कारण निमाणें हय काय बरें जावंक शकता. आनी आनी can be a स्कुलाक good exercise. इनफॅक्ट स्कुलाक रँकींग दिता आसतना हो म्हत्वाचो हो उपक्रम तुम्ही कितपत राबयलो एक्झॅक्टली हाजी अकाउंटेबिलिटी आसून जाय. ताका फॉलोअप जाय नाल्यार follow-up, exactly. जेन्ना एक्रेडिशन आमी म्हणटा तेन्ना एक्रेडिशना खातीर तो प्रोग्राम करप अशें जावपा जाय जावप काडना. ताजो फॉलोअप जाय. सारकें सारकें कार्यावळ सोंपत आयल्या म्हाका तुजे कडल्यान एक निमाणें स्टेटमेंट जाय. हे पळय दोतोरूय सिनियर सिटीजन राजू बाब हांवूय सिनियर सिटीजन हांवूय बी तुय बी त्यामुळे हांव म्हणटा की कितें तरी हातून आयची जी चर्चा आसा हय. ह्या बाबतीन आनीकूय फुडें डिस्कशन जावचें आनी गोंयचे जे स्वाभिमानी सगळे गोंयकार आसात आनी सगळे एकंदर गोंयचें भवितव्य लक्षांत घेवन येणाऱ्या 5 वर्सां भितर एक सिस्टम वर्कआउट जावची जेणे करून कॉम्पिटिटीव किंवा स्पर्धात्मक ज्यो परीक्षा जातात वेगळ्या वेगळ्या स्तराचेर तातूंत गोंयकार भुरगे जे आसा ते उत्तीर्ण जावचे पास जावचे गोंयांत तयार जाल्ल्यो नोकऱ्यो तांकां मेळच्यो. सामकें खरें कारण चौकशी केली जाल्यार लक्षांत आयलें की वर्किंग नॉलेज ऑफ कोंकणी ही जी क्लॉज आसता त्या क्लॉजचो फायदो घेवन बिहारचो भुरगो राजस्थानचो भुरगो सारकें क्रॅश कोर्स 15 दिसाचो करता देशभर अवेलेबल आसा आनी ताजो इंटरव्यूच्या टायमार तो कोंकणी उलयता आनी नोकरी घेता. सामकें खरें आणि म्हणून कितें आसा की ही गव्हर्मेंटची सेंट्रल गव्हर्मेंटची पॉलिसी आमी बदलूंक शकना कोंकणीच्या बाबतींतली. आमची हातान कितें शक्य आसा राजू बाब की बेजिकली अवेरनेस करप भुरग्यांक मोटिवेट करप पालकांची मानसिकता आनी बदलप डॉक्टर संतोष देसाय सारके कार्यकर्ते आसात जे कितें करता अशे आनीकूय कार्यक्रम जावचे आनीकूय लोकांनी फुडें येवचे जाल्यार निश्चितपणे एक 5 वर्सां नंतर आमचें स्वप्न साकार जावंक शकता. धन्यवाद दत्तबाब खोलकार तुवें ह्या प्रश्नाक वाचा फोडली. वर्तमानपत्रान लेख बरयले कितें खूब चर्चा जाली आनी आज आमी चर्चा टीव्हीचेर केली. डॉक्टर संतोष देसाय बाब तुमी स्वता फुडाकार घेवन हो उपक्रम फुडें चलतात तुमकांय धन्यवाद दिवपाक जाय आनी खूब म्हत्वाचें सांगता. गोंय मेकळें जावन गोंय मुक्त जावन जवळ जवळ 60 वर्सां जावन गेल्यात बरोबर पूण अजुनूय गोंय घडोवपाची प्रक्रिया चालूच आसा आनी ही प्रक्रिया चालूच उरता. आमी सदांच म्हणटात आनी लोकांक हाका म्हाका दोश दितात राजकारणी मरे ते पयशे घेतात अमको काम दिना अमको आपल्याक नोकरी दिना. स्वता आपले भितर एक म्हत्वाकांक्षा वाडोवन केंद्रीय आस्थापना पोस्ट आसूं बँक आसूं किंवा खंयचीय बाकीची केंद्रीय आस्थापना आसूं थंय वचून बाबा आपूण गोंयकारा खातीर काम करतलो आपूण थंय एक स्थिर नोकरी मेळयतलोच पूण अशे तरेची जी गोंयांत जितली आस्थापना आसात थंय गोंयकार येतले आनी ते गोंयच्या लोकांक मदत करतले गोंय घडोवपाच्या ह्या प्रक्रियेन ते सामील जातले जाल्यारूच म्हाका दिसता अशे तरेची पळय आमी गोंय घडोवपाची प्रक्रिया म्हणटात ती यशस्वी जावंक पावतली. म्हणून म्हाका दिसता स्पर्धात्मक परिक्षां बद्दल गोंयकारांनी आतां आस्था बाळगुपाची गरज आसा आनी ही आस्था जेन्ना निर्माण जातली तेन्ना आमी हे सगळ्या संस्थां भितर आमकां गोंयकार दिसूंक पावतले. अगदी बरोबर आसा. सो ही कार्यावळींतल्यान आमी सोंपयतात. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.